श्रमदाम म्हळ्यार कितें ह्या विशयाचेर गोंयचे सभापती रमेश तवडकार हाणें पेडण्यां नवचेतना युवक संघ आनी संत सोयराबानाथ आंबिये सरकारी महाविद्यालयांत आयोजीत केल्ल्या व्याख्यानाचेर उलोवप केलें। तशेंच शिक्षण आसल्यार समाजाक नव्या तरेन पळोवपाची दिश्टी मेळटा, देखून शिक्षणाचो उपेग बरे तरेन करपाक जाय अशें विधान सभापती हाणें केलें। ह्या वेळार थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। म्हणजे कितले तो 4,500 पगार घेतलो आणि तूं कल्पना करतले आजूबाजूची परिस्थिती ना जाल्यार, पण तो फोकस जो विषय सातत्यान त्या विशयाची साधना करतले लक्षात घ्यायला। म्हणजे सुरवातीक अनेक विषय आमी केले त्या वाठारांतले म्हणजे ग्रामीण भागांतलें एज्युकेशन स्ट्रेंथन जावपा खातीर जे विशय आमी करपाक जाय ताका समर्थन दिवपा खातीर करपाक जाय, प्रयोग करपाक जाय, सगळ्या प्रकारचे केले। आनी ते करता आसतना 2007 सालांत जे आसा न्ही 2007 सालांत की बलराम एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना जाली आणि आज जवळ जवळ 17 वर्सांच्या उपरांत जे आसा न्ही बलराम एज्युकेशन सोसायटी केवळ काणकोणांत न्ही की समर्थ पूर्ण गोंयांत 7 आस्थानां घेवन आपलो एक डॉलर घेवन उबो आसा। म्हणजे इच्छा आसत जर जायत ती इच्छा आसत जर जायत जर ते म्हणजे कोण खंय जल्माक येता आनी कोणाचें कितें जावंक शकता तो कांय ना। दुसरो विशय जो आसा की त्या भागांत ते शेतकार सगळे म्हणजे आमी फोकस करताले शेतकाराची वृत्ती जावपाक जाय शेतकऱ्याची। हांवें म्हजे स्वताचे प्रयोग केले, खूब प्रयोग करून हांव दुसऱ्याचें सांगतालो, शेतकऱ्यांक हांव प्रयोग करपाक लागले आनी हें करता 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 एक अशें भाग्य मेळ्ळें म्हाका की गोंय राज्याचो कृषी मंत्री जावपाची म्हाका संदी मेळ्ळी हें सगळें करता आसतना। आनी म्हाका सांगपाक आनंद जाता आज की त्या कालखंडा भितर की आमच्या गोंय राज्याक सर्वोच्च पुरस्कार जो आसा कर्मण्य पुरस्काराच्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही म्हणजे भात शेती मध्ये की जो आमी प्रयोग केलो तो संबंद देशांक नंबर 1 आशिल्लो आणि 1 कोटी रुपयांचो आमकां सन्मान आमकां त्या कामा खातीर मेळ्ळो।